ब्रह्मकर्मईच्या सखाराम देसाई यांच्या बागायतीत वचून गवेरेड्यांनी धुमाकूळ घालो. मोठ्या प्रमाणात पिकांची नासधूस केली. राना खात्यान लक्ष घालून लुकसाण भरपाई दिवची अशी मागणी सखाराम देसाईन केल्या. गोयात जंगलतोड करून जावपी शारीकरणाक लागून रानटी जनावरां आता लोकवस्तेत येवपाक लागल्यात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सत्तरीच्या ब्रह्मकरमळे वाठारात आशिल्ल्या सखाराम देसाय हाच्या बागायतीत वय मोडून गव्या रेड्यांचो कळप भितर सरलो. बागायतीत आशिल्ल्या केळी आनी माडयांच्यो मोठ्या प्रमाणात नाशाडी केली. तशेंच नवीन लायिल्ल्यो माडयो पायापोना चिड्डून उडयल्यो. घाम गाळून कश्ट करून उबारिल्ली बागायत उद्ध्वस्त जाल्ल्यान सखारामाचेर संकश्ट आयला. सरकारान लुकसाण भरपाई दिवची अशी मागणी ताणी केल्या. तशेंच या रानटी जनावरांचेर उपाय येवजण काडची अशी मागणी ताणी केल्या. ब्रह्मकरमळी सत्तरी हांगासर गवेरेड्यान धुमाकूळ घातलेली आसा आणि थंय आसपी जी बागायती आसा हेजी नासधूस केलेली आसा. ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार बागायतदार सखाराम देसाई हांच्या बागायतीन आयतारा रातचे गवेरेड्याच्या कळपान भितर प्रवेश केलो आणि थंय आसपी जी लागवड आसा हेजी नासधूस केलेली आसा. तितून सुपारी, केळी आणि इतर जी झाडां आसा हेजेही मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जालेली आसा. आणि जे सखाराम देसाई हा बागायतदार हेंका मोठो आर्थीक फटको बसलेलो आसा. जेन्ना गवेरेड्याच्या कळपा भितर प्रवेश केलो तेन्ना जो दुरीग आसा ह्यो मोडून तेंच्यांनी भितर प्रवेश केल्लो आसा. तेका लागून जे शेतकार भाव आसा हेंच्यांनी चिंता व्यक्त केल्ली आसा. सखाराम देसाय बरोबर जे अमित कुमार देसाय आसा हेंचे लागसार आसपी हेंच्या सुद्धा बागायतीन गवेरेडे घुसले आणि तेजी सुद्धा लुकसाण केलेली आसा. दिसान दीस जे रानटी जनावर आसा हेंचो वावर भरवस्तीत येवपाक चड जावपाक लागलेलो आसा. आणि अशे जे राबून शेतकार आपले लागवड करता आणि एका शेडान अशी नासाडी जाता तेन्ना खूब ही चिंताजनक बाब आसा. तेका लागून शेतकार भावांनी हांगासर जे सरकार आसा तेंच्या कडेन मागणी केल्ली आसा की तातडीन वन खात्यान येवन हांगासर पंचनामा करपाचो आणि जी लुकसाण भरपाई जाल्ली आसा तेजी भरपाई दिवपाची. तशेंच जे रानटी जनावरां माकड आसूनी, मोर आसूनी किंवा शेकडे आसूनी हेंचो सुद्धा वावर दिसान दीस वाडत आसता. आणि अशें आसतना सुद्धा शेतकार भाव आपली लागवड जावपाची कृषी क्षेत्र सांबाळून जी लागवड करता आणि अशें जे लुकसाण जाता तेका लागून सरकारान ठोस पाऊल उचलून ह्या जनावरांचो बंदोबस्त करपाचो अशी मागणी केलेली आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत.